बॉटम ऑफ माय हार्ट आणि सगळ्या बोगमाळो वासियांच्या वतीन हांव सराचे आमचे मोविन बाब गुदिनो यांचे आयच्या दिसाक खूब धन्यवाद म्हणटा, कित्याक आयची जी बोगमाळो टू वास्को आणि वास्को टू बोगमाळो ही कदंबा आमी हांगासर सर्वीस सुरू करता। हांगासर आमचे कदंबाचे ऑफिशियल्स आसले सुमार 45 इयर्स ते गोंया भितर सर्वीस दिता आसतना आयज तो इतिहासाचो दीस की बोगमाळो गांवा भितर ही कदंबा पब्लीक ट्रान्सपोर्ट बेजिकली सुरू जाता आणि हे सगळे श्रेय आमच्या सराक वयता। आणि सरान जशें सांगलें की 1 वर्सा पयलीं ही सर्वीस सुरू जावपाची आसली ह्या रुटार, पण खंय तरी आमकां अप्रोच जाले, आमचे लोकल्स असले हेच्या भितर जे बस चलयता प्रायवेट बसी, आमी सराक रिक्वेस्ट केली की सर तांकां चान्स दिवन पळोवया। पण 1 वर्स जालें की कंटिन्युअसली लोकांचे जे रेजिडेंट आमचे आहा तेंची कंप्लेंट कंटिन्युअसली येताली की हांगासर बस टायमिंगार येना, बस येता जाल्यार तेंची कंडिशन सारकी ना। सो आमी सराच्या वतीन आमी RTOक मेळ, ट्राफिकाक मेळ, तांकांय हाडून इक्वल ऑपॉर्च्युनिटी दिली। आमच्या प्रत्येक ग्रामसभेन हो इश्यू जातालो। हे सगळे जाता आसतना खंय तरी आमी थकले तांकां सांगून आणि लास्टाक शेवटीक आमी सराक रिक्वेस्ट केली की जाता तितल्या बेगीन ही बस आमच्या गांवा भितर ह्या रुटार सुरू जावपाक जाय। आणि सरान विदीन नो टायम, लास्ट वीकूच आमी रिक्वेस्ट केली, सरान विदीन नो टायम ही बस नवी करकरीत अशी बस, न्यू बस हांगासर ह्या रुटार घातलेली आसा। लॉंग स्टँडींग डिमांड हॅज बीन फुलफिल्ड। जे लोकां उतर दितले ही बस हांव कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशनची एक बस दितलो म्हणून आज एक नवीन बस तांकां दिल्ली आसा आणि म्हाका दिसता आनी एक 15 दिसां भितर सेकंड बस येतली। म्हणजे जी अडचण लोकां जाताली, बस्योच आसनासल्यो चड करून आमचे गरीब लोकां, म्हाका दिसता हे प्रॉब्लेम तेंचे सुटावो जाल्ले आसा आणि दे आर व्हेरी हॅपी। तुवें पयला वी वेंट ऑन अ शॉर्ट ट्रीप, हाव हॅपी द विमेन फोक वेर, इतले तेंचे हसते चेहरे चोवन म्हाका दिसता खरें खुशी भोगली, कित्याक सरकारान म्हणजे लोकां मेरेन पावपाचें कामां जी करपाची आसता एक उदाहरण हांगा म्हाका दिसलें की हाव हॅपी दे बिकम ऑन स्मॉल थिंग्स। हे पयलीं जावपाक शक्य नासली कित्याक कोविड आयले, मागीर बस्यो आमचे कडेन नासल्यो, नवीन रुटार थोड्यो बस्यो धाडल्यो आनी आमकां हिंगा धाडपा बस नासली। पूण हाल्ली एक हांव आयलो तेन्ना हिंगा एक ग्रिवेन्सीस 1 वर्स पयलीं आमी हे बस दिवपा काम खूब पयलीं जावपाचें, पूण आमचे प्रायवेट ऑपरेटर जे आसा ते आमकां एप्रोच जाले आनी सांगपाक लागले ना आमी सारके बंद पडटले, मातशें हें करनाका, आमी वेवस्थीतपणे लोकांक बस दिता म्हणून। पूण पळोवपाक गेले 1 वर्स लोक सारके सफर जाले, तेंचे कडेन ते चलोवपाक जावना, तेन्ना कदंबाची सारकी आवश्यक गरज आसली आणि ती गरज आज आमी फुलफील केली।